जातलो काय हो पूल पयला आमी टोटल गेल्लो आहा हो 1982 हो पुलाचें काम केल्लें आनी आज जवळ जवळ 42 वर्सां ह्या पुलाक आनी तेजी भितरल्यान सगळी सळी भायर पडली आनी जस्ट आमी आतां इस्टिमेट करून रिपेरींग वर्क घेयला आनी तेजी इस्टिमेट टेंडर बी जाल्लें आसा सो आमी रिपेरींग म्हणून घेयल्लो आतां ते टोटल मोडले कारणान ते आतां परत हें करचो पडटलो नवीन बांदचो पडटलो सो आतां हो जर पूल जर गेलो दोनी जाल्यार कनेक्टिविटी आमची म्हळ्यार खोतीगांव कुस्कें येडा वचपाक त्या लोकांक भुरग्यांक आनी हायस्कुला वचपाक मोठो प्रॉब्लेम जाता त्या 2-3 गांवां थंय कनेक्टिविटी तुट्टा पूण शक्यतो आमी आतां PWD आपयला आनी म्हाका तेमी इन्शुरन्स दिला की आमी आतांच्या आतां JCB घालून एक सायड ब्लॉक करून आमी खंयच्या परिस्थितीन रस्तो ओपन करतले कस करून रस्तो आतां एक सायडी आमच्या भातात आतां दोन हें आसा पळय एक सायडीच्यान उदक ह्या सायडीच्यान वचना हो जो ब्लॉक जर केल्लो जाल्यार एक सायडीच्यान उदक व्हरून पूण आमी पयला की रस्त्याचो वयलो डामो रस्तो दिसता केन्नाय कोसळपाक शकता हे कडेन मोडून सोडया उडया न्ही ही सायड बरें JCB ब्रेक करतले ब्रेक करून त्या माती पडटले होच प्रश्न ना आतां आमी कुस्क्यां पावतो बारीक बारीक जे कलवट आहा ते ह्याच पोजिशनार आसा म्हणून पयलीं प्रिफरन्स करून आमी रिपेर म्हणून घेयला आनी ऑलरेडी टेंडर बी जाता तेजी आतां पुराय नवीन हो बांदचो पडटलो रिपेर करूंक मेळचो ना हांगा खोतीगांव काणकोण हांगा एक जो ब्रीज आसा तो ब्रीज उदकाच्या प्रवाहान टोटल व्हांवन गेल्लो आसा आनी आमी पळोवपाक शकता की फक्त डांबराचो जो थर आसा तो दिश्टी पडटा असो जर पावस कंटिन्यू पडत रावलो जाल्यार केन्नाय ब्रिजूच व्हांवन वचपाक शकता हें आमकां दिसता आमी विज्युअल्स पळयल्ले कडेन खोतीगांवचे सरपंच जे आसा आनंदू देसाय ते हांगा जाती नजर आसा तशेंच काणकोणचे मामलेदार मनोज कोरगांवकर हेय हांगा पडून आसात तेणी सांगलां की हांगा जो एक्सेस आसा हो बंद करताले लोकांक इवन चलत वचपाचे लोकांक सुद्दां ते बंद करतले कित्याक केन्नाय कितें जावपाक शकता त्याच्या फुडल्यान 2-3 जे गांव आसा तांचो संपर्क तुटलेलो आसा हेवटेच्यान हेवटे वचपाक मेळना इस्कॉलाची भुरग्यांक तशेंच कामां यो वच करतल्यांक हेणे खूब अडखळ येतले हेजेर कितें जर उपाय काडटले जाल्यार JCBन हो जो सगळें पयलीं मोडून उडयतले अशें मनोज कोरगांवकर हे मामलेदारान आमी सांगलें आसा त्या दुसरें कितें तरी सोर्स करून येत्या 2-3 दिसां भितर वाट करून दिवपाची तांची प्लॅन आसा तशेंच हांगचे सगळे थळावे लोक तेवटेच्यान आनी हेवटेच्यान पळयत आसात हांगा